Pablo, आयज आमी व्हडे खुशालकायेन ह्या आंकवाद मारेची Immaculate Concepção ही सायबिणीची परब आयज दोबाच्यान आमी समोर उरता. तुमच्या पादविकारान कालच्या दिसाक एक बरें आर्टिकल बरयला ह्या फिरगोजेच्या निमतान एक परबेच्या निमतान आनी आमच्या गोंयांत कितल्यो फिरगोजो Immaculate Concepção वेगवेगळ्यो आसात त्या तिका एक भाशेन दाखयला आनीक तिची परब आनी तिची एक भाशेन सासाय प्रोटेक्शन आमच्या एकल्याचेर कशें ते आमकां दिता तें हाजीर केलां. आमच्या गोंयांत इमॅक्युलेट कन्सेप्शनाची इग्रोज म्हळ्यार पयलीं आमी म्हणूंक जाता पणजेची इग्रोज आसा, मोयडेची इग्रोज आसा, मागीर दाबाळ म्हणटा तिका पोंदा आसा, मागीर बेतूल आसा आनी पारोड आसा. आनी तेच बरोबर आनीक व्हडल्यान दोबाच्यान आयज परबो करता त्यो म्हळ्यार होली स्पिरीट चर्च मारगांव, कालांगूट सेंट एलेक्स चर्च आनी मुंजय गांवांत कार्मोना थिंगा बरी सुकूर सायबिणी म्हण आमच्या आस्कारीन पूण आयच्या दिसा दोबाच्यान ही परब समोर उरता. म्हणटूच मोगाळ बाबडीनो आख्या गोंयांत आमी म्हणूंक जाता Immaculate Concepção ही सायबिणीची परब लोक समोर उरता. आयज पणजे जशें पादविकार वीस सुरू जावच्या आनी फुडें गोंयच हांगा पणजेचोच लोक येता पूण सपार सोर भोंवती गांवचो दुसऱ्या फुडें शेजारचो दुसरे सुवातेचो लोक येवन हे सायबी मायची भेटेक येता, परबेक येता, देवाक दिन वाचता. मोगाळ पावलें आयज तुमी जेवण केलां आसलेलें न्हू, फेस्ताक जेवण आसलेलें, देर इज नो डावट. आनी जेवता तेन्ना आमी सगळें बरें रांदलां पूण वेळी बशी आमी मेजां दवरली जाल्यार आमकां कितें दिसतलें? इफ द प्लेट इज डर्टी वी विल नॉट ईट, आमकां वीट येतली. तेच भाशेन आमच्यांनी म्हणूंक जाता आमी जाणो सगळ्या धर्मांच्या मदें एक सॅक्रिफायस करता तेन्ना, बलिदान करता तेन्ना ती बोली व ती सॅक्रिफायस करता तेन्ना पवित्राय प्युरिटी आसोंक जाय म्हणून म्हणायता. आनी आमकां कितें भाशेन आयची परब हेच एके भाशेन म्हणायता कितें म्हळ्यार जेजू देवाचो पूत तो मनीस जाता तेन्ना संवसारांत येता तेन्ना ताका एके भाशेन बरें आयडोन कशें कुरपेचें आयडोन देव एके भाशेन तयार करता हे आयची परब एके भाशेन म्हणायता. आनी त्या खातीर जेन्ना सायबी माय आनाच्या कुसऱ्यान बी घेता तेन्ना पवित्र सभा मानून घेता. ह्या ती पयलींच जावन क्रिस्ती बाबाटी मानून घेताली ती सायबी माय सात आनाच्या कुसऱ्यान बी घेता तेन्ना ती कोथा बीन जल्मली, कोत नासतना जल्मली. आमी मानून घेता वी वेर लिबरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल सिन एंड मदर मॅरी वॉज प्रिजर्व फ्रॉम द ओरिजिनल सिन. आमकां बावतिस्मांतल्यान आमच्या ह्या मूळ पथकांतल्यान आमकां नितोड केल्यान जाल्यार सायबी मायक आदींच जावन एके भाशेन निश्करून तिका एके भाशेन जल्माक हाडली. मोगाळ बाबडीनो कित्याक ती आतां एका पुताच्या जेजूच्या आवय कशी जावची आसली देवाच्या पुताची आनी त्या खातीर एक बरें कुरपेचें आयडोन कशें देवान तिका आदींच जावन तयार केलें. मोगाळ बाबडीनो आयच्या वाचपांतल्यान आमी कितें भाशेन हेंच आमी पळयता. पयल्या वाचपांत आमी पळयलें कोण भाशेन उत्पत्तीच्या पयल्या देवान रचलेले आदाम आनी एवेन पातक केलें. देवाच्या आज्ञांतली ती पयस केली जाल्यार मारयेन हे एके भाशेन देवाची खुशी मानून घेवन ती कुरपेची आयडोन जाली आनीक ती एके भाशेन आयती जाली. ह्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आमचे मदें हाडून दिवं आनी ही सोडवण जे रिस्टोरेशन आमी म्हणटा जे मनशान देवा सोडशिल्ली पयस केली ते परतून नव्या नाडच्याक मारिया एके भाशेन आयती जाली हे आवडे मानून घेवं. आनी त्या खातीर मोगाळ बाबडो पयले वाचपांत आमी पळयलें कोण भाशेन पयलीं रोचना आदाम आनी एवा देवाची आज्ञा सोडशिल्ली पयस येता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलें कोण भाशेन भाग्यवान पावलो आमकां सांगता God has chosen us in Christ to be his people and Mary's birth is part of God's plan. म्हळ्यार सायबी देव आमकां एक एकल्याक भाशेन आपयता जेजू वरवीं कुरपेचें जिवीत जिवप
आणि मारी एके भाशेन देवाच्या कामा खातीर तिका विचून काडटा ते आमी दुसऱ्या वाचपांतल्यान पळयले. आनी आयच्या शिवर्तमानांत आमी पळयले कोण भाशेन एनाउन्सिएशन देवाचो पूत मनीस जावचे आसा ती खबर आमी आयच्या शिवर्तमानांत आयकल्या. आनी तातूंत एके भाशेन सायबी मायचो जाबाब फिएट आमी म्हणटा. सायबी मायन मानून घेतले ही आसा देवाची सांगून ते एके भाशेन आमी आयच्या शिवर्तमानांत पळयले. आयज आमकां ह्या शिवर्तमानांतल्यान एक दिसून येता देव आमकां सगळ्यांक आपुरबायेन रचता आनी एक व्हडलो गिफ्ट आमकां दिला तो म्हळ्यार गिफ्ट ऑफ फ्रीडम. सायबी मायन देव एक भाशेन फोर्स करिना पूण खुशी आमकां एक एकट्याक आमकां वय वता म्हणपाचें आमच्या एके भाशेन तो दिता. आनी आमी पळयता सायबी मायन हे सगळे ह्या उपरांत म्हणटा दाय विधान ही आसा देवाची चाकवण जावं तुज्या उतरा प्रमाणे. ते खातीर मोगाळ बाबडीनो आयज कुर्बेच्या दिसाक आमचो जबाब जावन कितें पयले सुवातेर आमी कुर्बेचे पत्तावीन जिवीत जिवया. पवित्रायचे लेट अस लिव ए लायफ ऑफ होलिनेस. आमचो पापसायब सगळो पोप बेनेडिक्ट पोप जॉन पॉल II आतां सांग तो कितें म्हणटा द ग्रेटेस्ट sin of today's world is the loss of sense of sin. आयज व्हडलें पातक म्हळ्यार कसलेंच पातक ना कितेंय कर पातक ना आसलें जिवीत कशें जिवप. आनी त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो आयची परब आमकां आठवयता प्युरिटी ऑफ लायफ पवित्रायेन आमचें जिवीत आमी जिवप. त्या खातीर आमकां सगळ्यांक हे सायबी मायची मजत मागुया. Immaculate Conception कोत नासलेली आंकवार मारिया तुका आनी म्हाका एके भाशेन दे. आमकांय हे कुर्बेचें जिवीत नवें जिवीत आमकां फावो जाला बावतिस्मांतल्यान तें आमी परतून आमच्या जिवितांत आमच्या मनांत आमी नियाळून अदीक आनी अदीक कुर्बेचें जिवीत आमी जिवप. आमी पडटा मनशां आमी 8 मासाची चुकता तेन्ना आमकां कांय भाशेन हें आसा संस्कार सॅक्रेमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन वो कन्फेशन. तातूंतल्यान देवाक सोडशिल्ले आमी पयस वेता. आमचें जिवीत आमी बेडें करता तेन्ना असल्या मनान हें नितळ जिवीत निर्मळ जिवीत पवित्र जिवीत कुर्बेचें जिवीत जिवप आमकां आदार मागुया. आनी दुसरे सुवातेर सायबी माय जावन गेली देवाच्या उतराची फाटलावतारी आमी जाणा. आमी मोगाळ बाबडे जायती पावटी म्हणटा प्रीच वॉट यू प्रॅक्टीस. आनीक ते खातीर मोगाळ बाबडीनो आयज आमकां सायबी माय एके भाशेन आदार तुका म्हाका म्हज्या उतरांत मध्यान चालिल्ल्यान देवाची कुशीक आमी पाळो दिवं. मोगाळ बाबडीनो आमी आमचे बापा म्हणटा तेन्ना तुजी कुशी जावं म्हणटा. म्हजी कुशी न्हय दाय विधान. असल्या मनान देवाच्या उतरांतल्यान आमकां हे देवाची कुशी प्रमाणे जियेतेलें जिवीत आमी जिवंक मागुया. तिसरे सुवातेर वी आर बॉर्न फॉर ए पर्पज. हांव आनी तूं एके भाशेन जल्मला दिसतो न्हय. तुका म्हाका देवान ह्या संवसारांत जिवीत दिलां जाल्यार एक हेतू आसा पर्पज आसा. आनी त्या खातीर तुकाय म्हाका देवान आपोणे दिला ते आपोणे मोगाळ बाबडीनो आमी कुशालकायेन जिवया. द जॉय ऑफ द गॉस्पल. बगत आमचो आतांचो पापसायब फ्रांसीस म्हणटा कुशालकायेची आमी परगुटणार आसा. आनी हे आपोणे कसलेय ते जावं काजारी जिविताचे पाद्रीपणाचे मोठवाचे जिविताचे आत्वारपणाचे त्या आपोण्या प्रमाणे किरीत भाशेन मोगाळ बाबडीनो आमी देवाक बांदता तसली जावंक मागुया. मारयेक आमी जायते फावटी नमान बरें म्हणटा तेन्ना कांय बरे भाशेन म्हणटा वी आस्क सिनलेस मदर टू प्रे फॉर अस. आनी कितें म्हणटा आमी प्रे फॉर अस सिनर्स नाव एंड एट द आवर ऑफ आवर डेथ आमेन. भाग्यवंत मारी देवाचे आमचे खातीर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार माग म्हणा. ही मारिया कोत नासलेली मारिया आमकां एके भाशेन कुर्बेची देख जाता. त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो ही कोत नासलेल्या आंकवार मारयेच्या मजतीन आमकां आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार हांव म्हूण मागुया. कुर्बेचें जिवीत जिवंक आमकां मागुया. तर असल्या मनान आयज आमी ह्या दिसान वांटो घेता तेन्ना मारयेचेर जायते नियाळ करूंक जाता. ही पवित्र सुबेक आमकां एके भाशेन आंकवार मारिया आवय कशी आमकां दिल्या तिचे जायते गूण
तिका सोबार नावाने आमकां वळखता तेन्ना सोबार गांवांनी ती दिसती पडली तेन्ना तरेकवार तिचे गूण आनी शेगोण आमकां दिसून येता. जेन्ना 1854 वर्सा पियो नव्या पाप साहेबान जेन्ना तिका हो दोगमा कसो परगटलो ती जावन आसा म्हूण दिश्कोरून गोल सोमोली आंकवार मारिया इमॅक्युलेट कन्सेप्शन असल्या मनान जेन्ना परगटली 4 वर्सांनी ती लूट शहरांत बेर्नादेताक दिश्टी पडले तेन्ना बेर्नादेताक विचारले तेन्ना तिचें नांव कितें तेणें म्हणलें आय एम द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. हांव दिश्कोरून गोल सोमोली आंकवार मारिया. त्या खातीर मोगा भाव भयणीनो तिची मजतीन आयज आमचे पणजेच्या गांवांत ह्या शारांत रावलेल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या जिविताचेर आमच्या भाव धंद्याचेर देवाचो आशिर्वाद माग आमचे सगळ्यांचे सायबी माय एक पाय सदांच आमकां तेचो हात तांचे आसतें आमकां प्रोटेक्शन आनी जेजूनच आपली आवय आमचे खातीर दिल्या. कुसाल मरता तेन्ना योत्मीक माय आमचे खातीर दिल्या. तिची मजत आमकां घेवया तिची देख आमी घेवया. कांय बरी आमकां येदी व्हडली स्पिरिच्युअल मदर ओत्मीक माय तिचे गूण सबार तोरी गूण तिचो आमी आयचे परबेच्या दिसाक आपणावन अदीक आनी अदीक देवाची भुरग्यांचे जिवीच्यो आमकां एक एकल्या हे सायबी मातशे मजतीन आदार आनी गोड मागून दिवया.